लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान हांवें सूर 12 ओळी 22 ते 30 आनी 2 बापाचेर पातयेवन रावप. उपरांत ताणें आपल्या शिसांत म्हणलें, देखूनच हांव तुमकां सांगता, जिवा खातीर कितें जेवचें खावचें वो कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्केव नाका. कित्याक म्हळ्यार जीव जेवणा परस अदीक मोलाचो आनी कूड न्हेसणा परस अदीक मोलाची. कावळ्यांचेर बारकायेन नदर मारा, ते ओंपिनात वो लुविनात आनी तांचे लागीं कोडे आनी ओरो दवरचे जागे नात, तरी देव तांकां पोसता. सुकण्या परस कितली अदीक मोलाची न्हय तर तुमी. आनी हुस्के काडून तुमचे आवक एक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाक तांक आसा. इतली ल्हान वस्त तुमचे कडेन घडो ना तर कित्याक म्हूण हेरा वस्तू विशीं तुमी हुस्के काडटात. कोनेला कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं पोस्ट करिनात, सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमोन पर्यंत सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको नेसलो ना. तर आयज शेतांत आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्यावून कितलो अदीक तुमकां तो नेटोवचो ना हलक्या भावार्थाच्या मनशानो. म्हणटच कितें खावचें वो कितें पियोवचें हाचो विचार करून बसूं नाकात आनी मनांत हुस्को धरून जिवूं नाकात. असल्या सगळ्याचेर इकलो दवरता संवसारांतलो अनुभवार्थी लोक. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो बाप तर जाणून. तुमी जाल्यार देवाच्या राज्याच्या नेमा प्रमाणे मांडलोल्या जिविताचेर तुमचो इकलो दवरात आनी सगळें हेरूय तो तुमकां दितलो. सुपुल्या हिंडा कसलोच हुस्को धरूं नाकात, कित्याक तुमकां राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खोशी जाल्या.